गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू ब्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज न्ही संडे, तर जशें की तुमकां हांवें काल सांगलेलें की आयज हांव संडे पुजा म्हटल्यार आयतार जो पुजता पळय न्हू तो पुजपाचो आसा. सो ताकाच लागून ही फाटल्यान सगळी तयारी जी आसा पळय ती करून दवरल्या. आनी न्हावन बिवन जालें म्हजें, ब्रेकफास्ट बी हाका सगळं रेडी करून दवरला. आणि आता न्ही हांव पुजा जी आसा पळय ती करून घेता. एक्चुअली लेट जालो, चिंतलेलें की 9 म्हणल्यार न्ही पुजा बी जी आसा पळय ती सगळें आटोवून 10 म्हणल्यार सगळें क्लियर करतलें म्हणून. पण ऑलरेडी आतां हांगासर 10 जावपाक येयली, पुजा तर अजून काय करूच ना. म्हणल्यार लेट जाता, सगळी तयारी बियारी करता म्हटल्यार न्ही लेट जाता. घरांतलीं बी कामां आसता, सगळें झाडप मॉप बीप मार हें कर तें कर तें सगळें आसता. न्हावप धुवप, ब्रेकफास्ट रेडी कर, मागीर ही सगळी पुजेची तयारी कर, तें सगळें करता मागीर टायम जाताच. तितून भितर वायलान न्हेसपाक पडटा. आयज हांव न्ही वायल न्हेसलां हें, सो मागीर दाखयलां तुमकां सारकें. हे वायल जे आसा पळय तें म्हाका हेच्या फ्रेंडाच्या मम्मीन दिल्लें. सो बरें दिसता म्हाका हें सॉफ्ट आनी मलमल टायप अशें बरें. एक्चुली म्हाका साडये परस न्ही वायलाच चड आवडटा न्हेसपाक बी. बरी कम्फर्टेबल बी उरतात आनीक अशें गरमी बिरमी जायना न्ही, आंगार बी बरी सारकी बसता. सो ताका लागून म्हाका साडये परस हांव न्ही अशें तुमकां चडशें घरा कडेन बी कितें आसता पळय रिच्युअल्स बी तेन्ना वायलाच न्हेसून दिसतलें. इवन आमच्या हांगासर लागीं देवळान बी वता पळय तेन्ना हांव वायलाच न्हेसता चडशें. म्हाका आवडटा वायलां बी. आनी कोणें अशें करून गिफ्ट बी केलें न्ही जाल्यार म्हाका म्हळ्यार साडये जाग्यार वायल बी जाल्यार आनी चड बरें दिसता. एटलिस्ट ती वायलां न्हेसपाक तरी मेळटा. आनी साडये खंय कोण हाडून न्हेसता. आनी न्हेसप बी म्हणून खंय जाता, खंय गेले देवळान बिवळान जाल्यारच न्हेसप अशें न्ही, लग्नाक देवळान बिवळान जाल्यार साडयो बिड्यो न्हेसप जायत ना चड. सो ताका लागून वायलां हांव चड प्रिफर करता. सो चला, टायम ऑलरेडी जाल्लो आसा. आयताराची पुजा जी आसा पळय न्हू ती पयलीं हांव करून घेता, कित्याक की मागीर रोखडोच टायम जातलो. आनी पुजा करता म्हळ्यार ऑलमोस्ट 1 वर 45 मिनिट्स टू 1 वर तरी वता सगळें. इवन इतली सगळी तयारी करून दवरून सुद्दां तर ताका लागून पयलीं पुजा करून घेवया, मागीर सगळें बाकीचें जें कितें आसा पळय न्हू काम करपाचें उलोवपाचें तें सगळें मागीर करून घेवया. चल भितर या आनी पुजा पयलीं करया. तर ह्या हांगासर वाती बीन न्हू हांवें घालून दवरल्या. आनीक हें थोडेशें जें कितें जाय पळय तें सगळें काडून घेतलां. मागीर एकदां बसलें की उठपाक नाका न्ही अशें म्हणून. तर वातींक पयलीं तेल घालून घेता आनी पुजा जी आसा पळय ती करपाक स्टार्ट करता. ही हांगासर पत्री. सो युजली कशी आमी पाट्याच्या पोंदार रांगोळी काडून मागीर कसले म्हळ्यार पुजा जावं कितें आसता पळय न्हू तें स्टार्ट करता पळय, तशेंच हांगासर हांवें पयलीं पाट्याच्या पोंदाक रांगोळी घालून घेतली. तेजे वयल्यान हांव पाट दवरून घेतलो आनी मागीर पाट्याच्या मुखार थोडीशी रांगोळी घातली आनी आयतार जो आसा पळय तो पुजपाक स्टार्ट केलो. तर हांव न्ही युजली कशें करता खबर आसा, पाटाचेर न्ही केळीची शिरती दवरता, केळीचें पान, आनी तेज्या वयल्यान न्ही हें तेऱ्याचें पान जें आसा पळय न्हू तें दवरिता. दोनी दवरून हांव न्ही आयतार जो आसा पळय तो पुजून घेता. थोडीं जाणां कशीं करतात जाणां की फक्त न्ही केळीचेंच पान म्हळ्यार शिरती जी आसा पळय न्हू ती दवरून तेजेरच आयतार पुजून घेता. किंवा थोडीं जाणां न्ही फक्त हें तेऱ्याचें पान जें आसा पळय न्हू तें दवरून पुजून घेता. हांव हांगासर दोनीय दवरून पुजून घेता. इफ सपोज केन्नाय तेऱ्याचें पान मेळना न्ही जाल्यार केळीच्या शिरतीचेरच. बट मोस्टली न्ही आमकां हांगासर केळेचें पान म्हटल्यार केळीचीं पानां जीं आसता ती मेळटाच, आमगेर आसा, तुमकां तर खबरच आसा. आनी नॅक्स्ट म्हटल्यार तेऱ्याचें पान जें आसा पळय तें आतां हें कलरींग जें तेऱ्याचें पान आसता पळय न्हू तें मोस्टली पावसाक आतां सगळ्याक किल्लताच न्ही. सो तें हांव नेबरागेर वचून घेवन येता. तेंच्या घराच्या सायडीन न्ही ही पानां खूब किल्लता. आनी तो नेबर जो आसा पळय तो चवथीच्या टायमार अशें करून श्रावणाक बी निवळ करता. बट ती पानां जी आसा पळय न्हू तो ती पानां एक थोडीशीं न्ही दवरता, कट करना. कित्याक की ताका खबर आसा हांव न्ही ती व्हरता म्हणून आयतार पुजोवपाक. सो ताका लागून ही मेळटा म्हाका अवेलेबल. सो तेजेरच न्ही हांव हें जें कितें काल घेवन आयिल्लें पळय न्हू म्हटल्यार सॅटर्डे, सो तें सगळें घेवन न्ही पुजा करता. दोणे जे आसा पळय न्हू पणसाच्या पानाचे ते करून घेतले. एका पानाच्या पोंदाक पणसाच्या दोण्याच्या पोंदाक सुपारी आनी एका दोण्याच्या पोंदाक हळडीचें कूट जें आसा पळय न्हू तें घालता. आनी जें कितें हाडलां पळय तें दवरून सगळें सारकें अशें मांडून बीन पुजा जी आसा पळय ती करून घेता. एकारत, पंचारत, उजवात आनी कापूर आमची जी नॉर्मल पुजा आसता पळय न्हू ती नैवेद्य दाखयता. आयज हांवें हांगासर नैवेद्याक 5 केळी दवरलेलीं. सो तें सगळें दाखोवन न्ही जशी म्हाका समजता आनी जशी म्हाज्या मनाक पडटा, आपल्याक बी पडपाक जाय न्ही आपूण कितें करता तें, त्या रितीन हांव ही सगळी पुजा जी आसा पळय न्हू ती करून घेता. इफ सपोज
कितें बारीक मोठी चूक जाली न्ही जाल्यार तुमी म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगात. आनी अशें करून कोणी जर कितें चुकता तें बरे भशेन कमेंट करून सांगलें न्ही बरें दिसता की कोण तरी समजोवपी आसा म्हणून. थोडीं जाणां अशें बी म्हणल्यार अशें हें कितें केलें तें कितें केलें अशें करून कमेंट करतकीर बेजार येता न्ही. सो तुमी अशें म्हाका बरे रितीन कमेंट करून सांगलें न्ही म्हाका बी खूब बरें दिसता. आनी मोस्टली न्ही म्हाका अशें करून नेगेटीव कमेंट म्हळ्यार अशें हें कित्याक केलें अशें कित्याक केलें येवप खूब कमी, केन्ना रेरली अशें. नाल्यार मोस्टली न्हू तुमी म्हाका जेन्ना सांगता पळय तें बरे भशेन सांगतात आनी म्हाका बी बरें दिसता अशें करून तुमी म्हाका बरे भशेन सांगता अशें म्हणून. सो ही हांवें म्हाज्या भशेन पुजा करून घेतल्या. इफ सपोज जर कितें चुकलें जाल्यार तुमी कितें दुसऱ्या भशेन करता, कितें ॲड करता कशें जाल्यार तें बी म्हाका कमेंट करून सांगात. तर फाटल्यान ही तुमी पळोवपाक शकता म्हाजी आयताराची पुजा जी आसा पळय ना ती जाली. म्हळ्यार आयतार जो आसा पळय तो पुजून जालो. आतां टायम 11 समथींग जावपाक गेले, 11:15 जाली दिसता न्ही रे, 11:15 जाली. आनी रांदपाक जाय आतां, पान दाखोवपाक जाय न्ही दनपारां, सो ताका लागून रांदता. तर 11 जाल्ली आसा ऑलरेडी. जेवण मातशें चड म्हळ्यार आयटम खूब आसा न्ही ताका लागून टायम चड लागतलो. थोडेशें करतले बट चड आयटम आसा न्ही ताका लागून टायम चड लागतलो. ताका लागून आतां फटाफट भितर वता, पयलीं चेंज करता आनी मागीर किचनान वचून रांदपाक न्ही हें करता, रांदपाची न्ही तयारी करता, स्टार्ट करता. आयज जेवणाक आमगेर शीत, आमाड्याचो रोस, खतखतें म्हणपाक शकता तुमी, गाजर बीट बी सगळें घालून, चणे बी घातले फुगपाक, ते खतखतें करतले. कॅबेजाची भाजी, गोडशें, पुरयो आनीक पळयता एक तर दोणे नाजाल्यार एक तर मुटल्यो करतले. एक्चुली पातोळ्यो करपाक अशें चिंत्तालें बट पातोळ्यो काल न्ही पयरूच खाल्या न्ही, पयर खावन उरलेल्यो काल सुद्दां खाल्या, ताका लागून आतां पातोळ्यो करना. पळयता दोणे नाजाल्यार मुटल्यो एक कितें करतले. मुटल्यो इफ सपोज केली न्ही जाल्यार फर्स्ट टायम म्हणपाचें म्हजें, हांवें केन्नाच मुटल्यो ज्यो आसा पळय त्यो करूं ना, खावूं बी ना आनी करूं बी ना. सो आयडिया आसा कशी करता ती, काल हांवें विडियोज बी पळयल्ले कशें करता ते, सो त्या अकॉर्डींग करून घेता थोड्योश्यो देवाक पानां पुरत्यो. चलात तरी ह्या भितर गेट बंद करता. आनीक देवा आयताराची जी पुजा केली पळय न्हू तें हांवें शूट केलें, बट भायर तुळशीक बीन उदक घालता, सुर्याक हरयाळ बी घालता, तें सगळें हांवें शूट करूं ना कित्याक की भायर न्ही निसर जाल्या पळय सगळी, कॅमेरा घेवन वचपाक आनी मेळना. ताका लागून पावस पडटालो, आतांच मातसो थांबला, वत येयला, ताका लागून भायर आनी कॅमेरा बी घेवन वचूं ना, म्हळ्यार मोबायल जो आसा पळय तो घेवन वचूं ना. अशेंच देवाक पांय पडून हरयाळ बी सगळें तुळशीक उदक घालून येयलें. नाल्यार तुमी मागीर थोडीं जाणां कमेंट करतली की अरे तूं विसरलें अशें म्हणून. विसरूं ना हांव, घातलें हांवें. चलात तरी या चेंज करया आनी रांदपाक स्टार्ट करया. रांदपाची न्ही तयारी ऑलरेडी म्हजी स्टार्ट जाल्ली आसा. हें हांगासर न्ही पयलीं कुकर लावन घेतलो म्हणून चॉपिंग जें आसा पळय तें करून दवरलां. चणे आनी बीट जो आसा पळय तो कट करून उदकान घातला, नाजाल्यार ते कुकरान घालून डायरेक्ट सिटी काडली न्ही ते सामके सगळे तांबडे जाता न्ही, ताका लागून मातसो 5 मिनटां दवरता घालून. हें हांगासर गाजर टमाट सगळें, फ्लावर आतां कुकरान घालचें ना, कुकराची सिटी काडून मागीर सय जेन्ना घालता पळय शिजपाक तेन्ना घालता ते. आनीक ही सय आमाड्याच्या रोसाक, आमाड्याचो रोस जो करतलो पळय न्हू ताका, आनीक खतखत्याची सय जी आसा पळय न्हू ती हांवें ऑलरेडी मिक्सराक घातल्या. कॅबेजाची भाजी शिनून घेतल्या, आमाडे तासून घेतले. सो इतलें काम म्हाजें सगळें जालें. आनी हांवें हांगासर एक कांड केलो, रव्याचो डबो काडलेलो हातींतल्यान पडलो आनीक सगळो म्हळ्यार धाकणें जें आसा पळय तें ओपन जालें आनी सगळो वतलो, भरून काडून वतलो. जेन्ना गडबडीन कितें काम करपाचें आसता पळय न्हू तेन्ना अशेंच जाता. आनी हो आसा खटक खुटूक करता पळय न्हू तो हो पळय हांगासर, पळय नाल्ल सोलून दिता म्हाका, हय नाल्ल सोलून दिता म्हाका न्ही. आमाड्याचो रोस दाखय म्हणून कमेंट आयिल्ले. तुमकां तर खबरच आसा आमाड्याचो रोसच न्ही, आमाड्याची चटणी, उड्ड मेथी, रायतें, रोस सगळें दाखयपा लागून म्हाका कमेंट केल्लो. सो 2-3दां कमेंट आयलो. तर म्हटलें आयज आमाड्याचो रोस आसा पळय तो करतात न्ही, तर रेसिपी जी आसा पळय ती इन शॉर्ट शेअर करया अशें म्हणून. आमाड्याची चटणी ऑलरेडी दाखयल्या हांवें, आतां न्ही तुमकां आमाड्याचो रोस जो आसा पळय तो हांव कसो करता पळय तें दाखयता इन शॉर्ट, म्हटल्यार गडबड अशी आसा न्ही, सो दाखयता तुमकां की हांव कशें करता तें. तर हें न्ही हांवें हांगासर थोडेशे आमाडे घेतल्या रोस करपा खातीर. आमाडे जे आसा पळय न्हू ते पील करून म्हटल्यार सालो काडून धुवन घेतल्या. आतां न्हू हितून सगळ्यात पयलीं हांव थोडेशें मीठ जें आसा पळय तें घालून घेता. 1 चमचो भर सुमार हें हांगासर मीठ, आनी तेच्याच वांगडा न्ही गोड आसा पळय तें लावन घेवया. म्हाजें हें हांगासर पावडर गोड जें हांव घालून घेता. 2 चमचे सुमार न्ही हें हांगासर आमकां पावडर गोड घालून घेवपाक जाय, म्हळ्यार पावडर गोड अशें न्ही जें गोड तुमी वापरता तें.
आणि ह्यानी आता आमी बरें मिक्स करून घेवया. मिरसांग वाटून घेवपा खातीर न्ही हांवें हांगासर ही सोय घेतल्या. सोय जी आसा पळय ती 1 वाटी सुमार आसा, म्हटल्यारूच एका वळ्याची ही सोय आसा. तेतून न्ही हांव हांगासर ह्यो 3 ग्रीन चिली घालून घेता. नेक्स्ट न्ही हांव हांगासर अर्दो चमचो सुमार ही हळदीची पावडर घालून घेता. कोरिएंडर पावडर घालता, म्हटल्यारूच कोथमिरेची पावडर जी आसा पळय तो अर्दो चमचो सुमार घालता. तुमी जर जाय जाल्यार घालपाची, नाका जाल्यार तुमी स्कीप बी केल्यार जाता. पण एकदां न्ही तुमी कोथमिरेचो पावडर घालून ट्राय करात. टेस्ट जो आसा पळय तो मातसो बरो येता आनी मातसो डिफरंट असो लायक. सो हें न्ही सगळें आमी आतां थोडेंशें उदक घालून वाटून घेवया. चडूय अशें पातळ वाटपाचें ना आनी मोटेंय बी दवरपाचें ना. मातशी फायन अशी न्ही ही पेस्ट करून घेवपाची, जशी आमी मिरसांग वाडटा पळय न्हू हुमण बी करपाक त्या भशेन. सोय जी आसा पळय न्हू ती वाटून जाता म्हटल्यार न्ही हांव हांगासर रोसाक न्ही फोडणी घालून घेता आनी आंबाडे बी जे आसा पळय ते शिजोवन घेता. तेतून म्हळ्यार सोय बी आमची जातली न्ही वाटून. तोप तापलो म्हजो हांगासर, हितून न्ही तेल घालून घेता. तेल न्ही चड लागना आमकां आंबाड्याचो रोस जो करता पळय न्हू तेन्ना. सो फोडणेक हांवें हांगासर 1 चमचो सुमार तेल घालून घेतलां. तेल तापलें की ना आतां हांव हितून थोडीशी उडीद दाळ आनीक मेथी जे आसा पळय ते घालून घेता. दोनी न्ही हांवें हांगा 1 चिमटी घेतल्या. त्याच्या नंतर हितून थोडेशे सासवां आनी उडीद दाळ बी जी आसा पळय न्हू ती बरी तडतडपाक जाय. हो आतां हिंगाचो पावडर सगळ्यांनी मातशें बरें मिक्स करून घेवया. आनी आतां न्ही हांव हितून जे आंबाडे मॅरिनेट करून दवरलेले पळय न्हू ते घालून घेतले हांवें हितून. मातशें न्ही 1-2 मिनटां परतून घेवया. आनी हितून न्ही हांव आतां थोडेशें उदक घालून घेता. जे वाटेन हांवें आंबाडे दवरलेले पळय मॅरिनेट करपाक तितूनच घालून हांवें थोडेशें उदक घातलां. आनी हें न्ही आतां आमी धापून 4 ते 5 मिनटां मातशें उब काडून घेवया. म्हळ्यार आंबाडे जे आसा पळय ते मातशें शिजपाक जाय न्ही म्हणून. आंबाडे जे आसा पळय न्हू ते बी शिजले आनी सोय जी आसा पळय न्हू ती बी जाली वाटून. त्यात आंबाडे बरे शिजले. तर आतां न्ही सोय जी आसा पळय न्हू वाटलेली ती हांव हितून घालून घेता. मातशी मिक्स करता आनी खूब दाट आसा न्ही तितून न्ही आतां थोडें उदक घालता. मिक्सरानूच घालून न्ही हांव हितून उदक घालून घेता. घालून घेतलें हांवें. तुमी न्ही तुमकां कितलो दाट पातळ जाय पळय न्हू त्या अकॉर्डिंग उदक घालपाचें. चड पातळ केल्यार तो सामको मागीर व्हांवपाक लागता न्ही. सो ताका लागून हांवें मातसो दाट असो दवरला. आतां न्ही हेका मातसो खतखत काडून घेवया. तेच्या पयलीं थोडेंशें मीठ घालता. मीठ जें आसा पळय तें आमी ऑलरेडी आंबाड्याक लावन घेतलेलें सो ताका लागून मातशें कमीच घालता आतां. हांगासर अर्दो चमचो सुमार मीठ आनी हें न्ही आतां आमी मातशें शिजपाक दिवया. तर हो न्ही हांगासर रोसाक खतखतो येवपाक लागला. गॅसाची फ्लेम बारीक करता आनी हितून न्ही कोरिएंडर घालून घेता. कोथमीर मातशें मिक्स करया. आनी हो हांगासर आमचो रोस जो आसा पळय आंबाड्याचो तो रेडी आसा. पळयात हांवें पातळ करून ना दाटसर असो धरला. तें मागीर उदक शेजान व्हांवता न्ही ताका लागून. तर हो आतां गॅस जो आसा पळय तो बंद करता आनी धापून सायडीन काडून दवरता. आनी अशा रितीन हांगासर आमचो आंबाड्याचो रोस रेडी आसा. तर हांगासर म्हाजो आंबाड्याचो रोस जालो. ते हांगासर खतखतें उदळनी तुमकां हांवें भिकणां पणसाचें आनी बटाट बी घातले ते दाखोवन आशिल्ले. ते मागीर घातले हांवें. कॅबेजाची भाजी थोडीशी केल्या आनी हें मुटल्यो करपाक चुन्नाक सोय दवरल्या. तर आतां न्ही हांव खीर करून घेता. सगळ्यात पयलीं शेवयाची खीर थोडीशी करता आनीक तेच्या पयलीं न्ही पीठ घालून घेता. तांदळाचें पीठ आनी गव्हाचें पीठ दोनी घालून घेता. सो पुरी आनी मुटल्यांक जातलें न्ही ताका लागून. सो हांगासर न्ही वाडपाचो प्रोग्राम चालू आसा. यादच ना पयलीं शूट करपाक डायरेक्ट वाडून सोडलें.
आणि आम्ही न्ही आयज मुटल्यो केल्यो तुमकां उद्या सांगलें पळय न्हू त्या प्रमाणे मुटल्यो केल्या. सो देवाच्या पानार 2 ताका लागून 2 जागोत ना मरे खूप झालं हां पापड पुरी सो हे आमच्या आईचे जेवण. टायम जो आसा पळय न्हू तो ऑलरेडी 1:45 जाल्ली आसा आनी देवाक न्ही पान दाखोवपाक लेट जाल्लो आसा आनी म्हाजी हालत इग्नोर करा. जस्ट हांव कितें सांगता पण तेजेरच कॉन्सन्ट्रेट करा. एक्चुली कितें जाणां इतले सगळे आयटम न्ही करपाक लेट जालो ताका लागून पयलीं म्हळ्यार पुजा बी करपाक मातसो लेट जालो मागीर रांदता बी म्हळ्यार टायम जालो. सो ताका लागून आतां न्ही 2:30 ना ऑलरेडी 1:45 जालें. एक्चुली 1 ते 1:30 हितू भितर न्ही देवाक पान दाखोवपाचें आसता. एकाक दाखयता 1:30 म्हणल्यार तरी दाखोवपाक जाय बट लेट जालो ताका लागून साडी आनी न्हेसपाक ना. साडी न्हेसपाक गेलें न्हू 2 जावन वयतली ताका लागून अशेंच न्ही सद्याक पानाक उदक सोडटा सांजचें पावयता तेन्ना न्हेसतलें. सो पान दाखोवन घेवया. दोन जाली. आम्ही बी लेट जेवता ते आम्ही युजली लेट जेवता ते जेवता. आयज देवा बी आमगेल्या टायमार वाडला आमी. कसं जाला रोज सांगा रेसिपी दिली हांवें आयज. तुका आवडना न्ही रे ताका आमाड्याचो रोस बिमला रोस अशें आवडना. बरें जाला आनी हे रोस मागीर खावन सांग मागीर जेवण जातकीर सांग तागे ताटां जागना आयटम चड जाल्या. हे खा मरे हे फर्स्ट टायम ट्राय केले न्ही आमी. हे खा आनी सांग मुटल्यो बरें मस्त जाल्या न्ही. खा आनी सांग कशें जाल्या तें. पातोळ्या भशेन लागता. ताका पोना हळडी पानां घातली न्ही आनी तेजे वयल्यान तें दवरलेलें म्हणून पातोळ्या फ्लेवर येता ताका. हळडी पानाचो सॉरी. बरें जाला न्ही फर्स्ट टायम आयटम. सो चलात जें जें कितें वाडलें म्हणल्यार केलां पळय तें तुमकां दाखयलें. देवाचें पान घेता आनी हांव जेवता देवाचें पान. सो पुरयो बिरयो सगळे पापड बी पळय हितू पोना आसा रे. सो आमी जेवन घेता आनी मेळटा मागीर तुमकां. टीव्ही लायल्या आनी टायम न्ही एग्जॅक्ट 6 जाला आनी हांगासर आयतार पुजयल्लो पळय न्हू तो पावपाची वेळ जाल्या. एक्चुली 6 म्हणल्यार अशें पावोवपाचें अशें म्हणून चिंतलेलें हांवें की 6 म्हणल्यार पावोया अशें म्हणून. चड मागीर काळोख जाता न्ही ताका लागून. बट भायर न्ही वत आसा सो इतले बेगीन पावप बी सारकें जायना न्ही वतार अशें म्हणून आतां चिंतता की 6:30 सुमार पावोया अशें म्हणून. वत आसा भायर पळयात थंय त्या घराचेर पयल्या कळटा पळय वत पळय सुरी बीन अजून. सो ताका लागून भोंवतात. पावस ना दनपारां सुद्दां पावस पडलेलो जेवचे पयलीं मागीर पावसूच ना. तर आनीक अर्दवर वेट करता आनी मागीर पावयता. एक गाय रे पान दिवया गायेक. सो गाय बी येयली पान हाडटा. हाडू गाय जर बेगीन मेळ्ळी न्ही बरें जाता दनपारांच. तर 6 जालें. 6 आपल्या वाडटा म्हणटली ती दनपारां. ए घे घे दुसरी यो घे तुका न्ही घे पळय घे. हे बी हें आवडटा घे म्हटल्यार. ए तूं यो गांग या हें आपण आवडटेलें पळय घे म्हटल्यार. गायेक पान वाडून दवरलेलें. 1-2 मिनटां भितर नाचत करतली. आनी कोण येता गाण पळयत ती. पापड पयलीं सपाचट केलो. बरी पुरी एक भाजी आनी लावन खाता. ती घेऊन या
दी प्यायला दवर हांगा उजव्यात ती केट काढला काढले आधी आतांच जर तुम्ही बॅकग्रावंडान म्युजीक आयकलें पळय न्हू तेकाच लागून हांव हांगासर वॉयस ओवर करता. तर आतां श्रावण म्हयनो चालू आसा न्ही, तर आमच्या देवळान न्ही डेलीच पुजा बी आसता आनी तेका लागून न्ही म्युजीक जें आसा पळय तें चालूच आसता आनी देवूळ आमकां तेंको नासले कारणान मोठ्यान असो आवाज येता. तर म्हटलें कॉपीरायट येवचे परस वॉयस ओवरच करून घेवया अशें म्हणलें. एक्चुली शूट केल्लें हांवें हो उलयतालो बीन कितें तर मागीर म्हटलें आसूं चल वॉयस ओवरच करया अशें म्हणून. तर हांव हांगासर आयतार जो आसा पळय न्हू तो भायर घेवन आयलें पाटा सकट, तेका उजवात दाखयली, नैवेद्य उदक सोडलें नैवेद्याक आनी न्ही आयतार जो आसा पळय न्हू तो हांवें पावोवन घेतलो. तर पावोवच्या पयलीं न्ही घरान एकदां हांवें पांय धुवन घेतलेले, परत भायर हाडून पांय धुवन घेतले. तर 4 खेपींनी हांव पांय धुवन घेता. पुजता तेन्ना मागीर पुजोवन जालो की ना एकदां पांय धुता, नेक्स्ट मागीर दनपारां जेन्ना पान दाखयता पळय न्हू तेन्ना पांय धुता, पावयता आसतना घरान एकदां पांय धुता आनी भायर एकदां पांय धुता. सो ते पांय धुवन बिवन न्ही हांवें सगळें पावोवन बी घेतलो आनी मागीर व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट केलो ना, कित्याक ऑलरेडी हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो खूब लॉंग जाल्लो तेका लागून. चलात तर हेचेच वांगडा व्हिडिओ बीन एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक परत एक दीस मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.